साल्वादोर मुंद पंचायतीच्या पंचायत मंडळाच्या गैरहजेरीत घेतिल्ली ग्रामसभा बेकायदेशीर। फाटल्या आयतारा जाल्ली ग्रामसभा आदले सरपंच संदीप साळगांवकार हाणें हायजॅक केल्ली असो आरोप पंचायत मंडळान केला। ग्रामसभा घेवपा खातीर पंचायतीच्या सचिवांचेर दबाव हाडलो अशी माहिती साल्वादोर मुंद पंचायतीची सरपंच बिंदिया नाईक हाणें केला। आणि माझ्या फाटल्यान तेणी ग्रामसभा घेतली, परतून घेतली। ही ग्रामसभा तांकां घेवपाक गावता ना म्हणून सरपंच ना डेप्युटी सरपंच ना, मागीर तांकां ग्रामसभा ही घेवपाक कोणे घेतली कोणे ऑपोजिशनान ग्रामसभान जो एजंटान हाडलो न्हू तो एजंटा तेंच्यांनी क्रिएट केलो की कित्याक नासलें आमी एजंटा थ्रू वयता ग्रामसभेक। आनी आमची 18 तारखेर ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना तेंच्यांनी हिल कटिंगाचे हे रिपोर्ट हाडूंक ना म्हणून 1 तारखेर दवरली ह्या म्हयन्याची। आनी 1 तारखेर दवरून तेंच्यांनी विदाउट एजंटा कांयच ना, आमी सगळे पयलीं नोट्स घालता ते कोणाचे पळय येता एप्लिकेशन न्हू, आनी त्या उपरांत आमी ग्रामसभेक जबाब दिता। आनी विदाउट एजंटा तेंच्यांनी इश्यू काडलो गार्बेजीचो आनी खंयचो नाका जाल्लो इश्यू काडून तेंच्यांनी झगडी करूंक स्टार्ट केली। आता तुम्ही सरपंच नासतना म्हटलं ग्रामसभा घेतली म्हटलं पळय तेंची ते मिनिट्स रिकॉर्ड केल्या। हय, मिनिट्स रिकॉर्ड केल्ले आसता। ते कशे रिकॉर्ड जाता? चेअरपर्सन नासतना रिकॉर्ड तेच आमी म्हणटा न्हू, ते जाता रिकॉर्ड जाता तशी करून। ग्रामसभा घेतल्या न्हू तो संदीप साळगांवकर 2 वर्सां जाली आमी इलेक्ट जावन 2 वर्सां जाली जाल्यार तो पयली फावट ते ग्रामसभेक येयला 1 तारखेर 1 ऑगस्टाचे ग्रामसभेक तो येयला। आणि तो विषय कितें जाल्लो ते पर्वरी गाडी आसा पळय त्या गाडयांचेर आमी पब्लिकानूच आमकां सांगलेलें कितें गार्बेज आनी पार्किंगाचो इश्यू जाता म्हणून आमी ते इन्स्पेक्शन काडलेलें ते आमी पळोवपाक गेल्ले। तेणी लोकांक सांगलें आमी डेमोलिश करपाक गेला म्हणून, आमी डेमोलिश करपाक वचोंक नासलीं।